बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमची सगळी आसूं. तुमची सगळ्या मोगाच्या इश्टानो, आयज आमी आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्याचे सेवेक भेटयलेलो आयतार म्हूण संबरपतना आमी विशय घेतला गुरुजी संवतीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो. पाप साहेब फ्रांसीस ह्या वर्साच्या 20 तरणाट्याच्या दिसा निमतान संदेश दितना अशें उद्गारलो. जांकां देवा कडसून देणी फावो जातात तांणी ती आपल्याकूच दवरूंक अवघड, कित्याक ही देवीक देणी दुसऱ्या लागीं वांटी सोर तांकां तार लागना. आयज आमच्या तरणाटी समृद्धीचो व्हडलो कायदो पाळूंक आवडेतना जिविताच्या उजवाडा लागीं वचूंक आशेतात आनी तांकां तो जेजू वरवीं पवित्र सभेन मेलो ना जायत जाल्यार तीं जिविताचे वाटेर सांडटात. असल्या वेळार तांकां मारये भाशेन देवीक मार्गदर्शन मेळूंक मागतना आमी सगळीं पवित्र सभे पासत उर्बेन आनी मोगान वावरूंक बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. भयणी भावंडो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या मिसाक खुशालकायेन हे देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. हो दीस आमच्या तरणाट्यांक भेटयलेलो दीस. आमच्या ताळगांवच्या तशेंच गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक बापाक उबारुया आनी तांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. हें करता आसतना हे मिसाचें इंतेसांव थँक्स गिवींग इन गूड हेल्थ केडन फेर्नांदीस ताचेय इंतेसांव बसत मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता ते भशेन जावंक जायते फावटी आमी आमच्या गुणांचो आनी वेळाचो आनी आमच्या आस्तीचो बरो उपयोग करूंक ना देखून देवा आनी एकामेका लागीं बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोदपोत वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपत वेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Soumya Prabhu
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोदेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका गिरवासा तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वखणता महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुना सोम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढाय आमची तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागे ऐकून घे महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी विद्या पवित्रात्म्या सगादी देव बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता eklots tu povit eklots tu ismor eklots tu pormesmor eklots tu povit eklots tu ismor eklots tu pormesmor महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी महिमा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया आमचे एक एकल्याची देसावां बापाक उबारतना सगळे आमचे गांवचे तरणाट्यां बसत मागुया ताणें उदारपणान आपलो वेळ आपलो गूण आपल्याक देवान दिल्ली जाणवाय पवित्र सभे पासत वापरूंक सोर पदवीधर आनी शासनाचे देवा आमचो बाबार्थ बरवूसो आनी मोग चोडूय आनी तुवें बासायलां तें जोडूंक आमकां फाव जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमचे काळजांनी पेटूय हें आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक देवाचें उतर आयकुया सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्परान मोजेसाक सांगलें इस्रायलाच्या पुता धुवांक अशें सांग तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं नये वो तांचेर जुलूम चलूं नये कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकीं आसल्यात विधवेक आनी अनाथाक पिडापीट दिवं नये तांकां तुमी पिडापीट दीत जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बगोर रावचो ना म्हजो राग पेट्टलो
आनी हांव तांकां तोरवारान मारतलो. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथान जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक तुमच्या मदल्या एका गोरिबाक तुवें दुडू उश्णें दिल्यार ताजे लागीं कोलांतऱ्या भाशेन वागूं नाका. ताजे कडेन व्याज घेवं नाका. खात्री दिवन दुसऱ्यांचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक तांचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना. ताणें तो आपली कूड दामता. नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो? तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताजें आयकतलों, कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोड, हांव तुजो मोग करता. हे स्तोत्र आमी हे पुरी गावया. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट. म्हजो सोरवंडार म्हणल्यार म्हजोच देव. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. तूं म्हजें खडप, हांव तुका शेरोना येता. तो म्हजो दाल, म्हजो बलिश्ट आदारी. तो म्हजो किलो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. सर्वेस्पर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोरवंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताजे सोस्तेक सदां सर्वदा. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बोळ, हांव तुजो मोग करता. बागियोन पावलून तेसलोनिकांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोलान, पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम गोट निदारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरीं जाणत. तुमचे पालयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कोश्टां दोगदा मदें पवित्र आत्म्याच्या कुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मॅसेडोनियांक आनी आकायेंत सगल्या बावार्थ्यांक तुमी एक निमणो जालो. ओय तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मॅसेडोनियांक आनी आकायेंत, कित्याक तुमी
देवाचेर बाबार दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशे भाशेन घुमून आयला की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्डे देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशेन तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेलेल्यांतलें पुनर्जीवन केलां आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गांतान येवचो आसा त्याच जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळयत आसा म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार सगळीं आमी उबी रावन उद्गाराचें गायन गावुया. B9 पान 25 आमी चवथो श्लोक गावचो. B9 पेज 25. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सादुकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजे एकठांय जाले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितर एकल्यान विचारले, गुरुजी, सुमुटीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाल केलो, सगळे तुजे काळजान, सगळे तुज्या आत्म्यान, सगळे तुज्या मनान तुज्या दुनिया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेच सारको तो तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. हे दोगां कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण दवरलेल्यो आसात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, आज आमी आमच्या गोंयांत यूथ एपोस्टोलेट संडे तरणाट्यांक भेटयलेलो आयतार समारंभ. हालींच पुर्तुगालाक लिस्बन वाठारांत सगळे संवसाराचे तरणाटी वर्ल्ड यूथ डे हाका हातून भाग घेवंक गेल्ले. सगळे संवसाराचे तरेतरेचे भासांचे तरेतरे संस्कृतायेंतले थंय आयिल्ले, कित्याक पाप साहेब तांकां मेळूंक गेल्लो. ताचो विशय जावन आसलो, सायबीण माय एलिझाबेथीक दोडवणान भेट करूंक गेली. मॅरी वेंट इन हेस्ट टू विजीट एलिझाबेथ, हू वॉज इन द 6th month ऑफ अ प्रेग्नन्सी. तिका आपलो आदार जाय. जाणटे पिरायेर एलिझाबेथ गोरबेस जाल्या. मारिया धांवन वेता, वेंट इन हेस्ट, लुकास सांगता आमकां भाग्यून लुकाचे शुभ वर्तमानांतलीं उतरां. तरणाटी दे ऑलवेज इन हेस्ट.
उर्बेन भरलेले उमेद आसा तांचे लागीं. आनी पाप साहेब जुवांव पावल दुसरो अहें म्हणटालो, तरणाट्यांच्या दोळ्यांनी हांव पवित्र सभेचो, संवसाराचो आनी कुटुंबाचो भरवंसो पळयतां. आय सी इन दी आयज ऑफ द यंग पीपल द होप ऑफ द चर्च, ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ द फॅमिलीज. आमची तरणाटी कितले उमेदीन उर्बेन भरलेले आसात. तांच्या शिरांनी रगत शिजता, खूब उमेद आसा तांकां. आनी पवित्र सभा तरणाटीच. जेजू देवाचो पूत मनशा कुळाचो सोडवणदार पुरान संवसाराची सोडवण करूंक आयिल्लो तरणाटीच कसो मेलो. 33 वर्सांचे पिरायेर 30 वर्सांचो आसतना आपलें उक्तें जिवीत सुरू केलें आनी 33 वर्सांचे पिरायेर तो मेलो. तरणाटीच कसो. आनी जेजू खूब तरणाट्यांचो मोग करतालो. तरणाटे सभेक खूब कितें आशेतालो आनी अजून आशेता. भाव भयणीनो, आमचे तरणाटी एक व्हडलें भाग देवान आमकां दिलां. ह्या तरणाट्यांनी आशिल्ली उमेद आनी उर्बा ती बऱ्याक वापरूं जाता, नाजाल्यार ती वायटाक वापरूं येता. तांचे कडेन आशिल्लें रगत शिजता तें, ताकद तांची, बळ तांचें, जाणवाय तांची आनी उर्बा तांची बऱ्याक वापरूं येता. वो ते आपुणूच आनी दुसऱ्यांकूय दूर दवरपाक सांपडटात. भाव भयणीनो, एक कवी अशें म्हणटालो, तरणाटी आज तांकां सगळेच बोटां दाखयतात. ते ड्रग एडिक्ट्स, ते सेक्शुअली पर्वर्स, ते सगळे पॉर्नोग्राफीक मॅगझिन्स आनी विडियोज आनी कितें पळयतात. पूण हें तयार करता कोण? तरणाटी सोरो पियेतात म्हणटात, तयार करता कोण हो सोरो? हे ड्रग्स कोण तयार करता? ही फिल्मां आनी मॅगझिन्स कोण तयार करताले? नॉट दी एडल्ट्स. वाडलेले न्हय. तरणाटी ड्रग्स तयार करतात. तरणाटी सोऱ्याच्यो डिस्टिलरीज तयार करतात. तरणाटी मॅगझिन्स आनी ह्यो पॉर्नोग्राफीक विडियो आनी मुवीज तयार करतात. ना भाव भयणी. पूण आमी तांच्या हातांत घालता and they become victims. They become victims of everything which we, the adults, are doing for our own selfish interests and goals. आमचे आशेक आमी सगळें तांच्या हातांत घालता आनी मागीर आमी बोवाड मारता. तरणाटी बरें न्हय. तरणाची पिळगा सगळी पिळार जाल्या. आमी करता. आयज पवित्र सभा गोंयची हो दीस तरणाट्यांक भेटयलेलो दीस, यूथ एपोस्टोलेट. आनी तांचे सभे आसा कितलें बरेपण, कितले गूण, कितली उमेद. दर वर्साक मार्चाच्या म्हयन्यांत रेतिराक ते एकठांय जातात आमच्या तालिगांव कम्युनिटी सेंटरांत. 1,500 सुमार तरणाटी कितले उर्बेन भरलेले आख्खे गोंयचे येतात. आनी थंय जावं ते सकाळच्या आदेसाक, जावं ते मागीर कुमसार करूंक, आनी जावं ते मागीर सांगताक मिसांत वांटो घेवंक आनी उर्बेन हो दीस सारून ते घरा वयतात. कितल्यो बासी थंय थांबलेल्यो आसतात. कोरेजमाच्या म्हयन्यांत एका आयताराक ते थंय एकठांय जातात. दिश्टी पडटात इतली उर्बा तांचे सगळें आसा. पूण ती उर्बा बरे भाशेन चॅनलायज करूंक आमचेर आसा, सगळ्यांचेर आसा, वाडलेल्यांचेर आसा. आमच्या घरांत तरणाटी वाडटात तांकां तेन्ना बरीं उतरां, बरें मार्गदर्शन तांचे पासत मागप आनी आमच्या उतरांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान तांकां बरें मार्गदर्शन दिवप. हें एका आवय बापायचें आनी समाजांत आशिल्ल्या आमच्या वडिलांचें कार्य आनी कर्तव्य जावन आसा. आमचे तरणाटी बरे, सगळे तरणाटी. आनी देखून जेजू तरणाट्यांचो मोग करतालो. आज पवित्र सभा जिवाड उर्बे बरी जातली जाल्यार जायत्यो कितें आमच्यो पवित्र सभेच्यो
आनी समाजाच्यो परंपरा फुडें वतल्यो जाल्यार आमकां तरणाटी जाय आनी ताका खरें मार्गदर्शन जाय. आमी जायते फावटी तरणाट्यांक वापुट्टांव बीट शेव करपाक, इडियम्स करपाक, कार्निवल करपाक, सांजवेळ करपाक, ताचें जायतें कितें आसा जें आमच्या तरणाट्यांनी आसा तें ताचें वापूर करून व्हडले महान मनीस जावं येता. ते व्हडले ऑर्गनायज करतात ते तरणाटी न्हय. हे इडियम्स करतात ते, म्युजिकल शोज करतात ते तरणाटी न्हय, तरणाट्यांक आपयतात ते, ताका ड्रग्स वांटतात ते, ऑर्गनायज करतात ते व्हडले व्हडले क्रोरपती तांचे उद्देशी पयशे करून घेतात. आमची तरणाटी देवान तांकां खूब देणी गूण दिल्ले आसात. आज बाबा बुडीनो आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया देव तरणाट्यांचो मोग करता. आतां आमची PPC पॅरिश पास्टरल कावन्सील गवळीक फिरगोस सभा घडची आसा. आमचे फिरगोस सभेंत जायते तरणाटी आसूंक जाय. हे पवित्र सभेचें जिवीत अदीक जिवाड जावन ताळगांव फिरगोजेचो बावटो वयर सरूंक आनी जायतें कितें आपणावंक आमचे तरणाटी जाय. म्हज्या दाराशी व्हडली ट्रॉफी आसा. आमचे तरणाटी तुवें पॅरिश आनी घडून हाडिल्लो रानर्स तांकां मेळ्ळा, प्रायज मेळ्ळ्या. डॉन बॉस्को ग्रावंडाचेर ते हालींच जिखल्यात. आमचे तरणाटी तें काप आसा व्हडलें, इतलें व्हडलें आसा. रानर्स आप आमकां उमेद उर्बा आमचे तरणाटी जायतें कितें आज जगान जगतात, तांची हुशारकाय दाखयतात. ह्या दिसांनी नॅशनल गेम्स जातात. नॅशनल गेम्सांत कोण जगता? तरणाटी. भारताचे सगळे राज्यांतले तरणाटी आमच्या गोंयांत आयल्या. आपली उर्बा, आपली कला खेळा मैदानार दाखयतात. ही मोठी गजाल आमकां. भाव भयणीनो, आमचे तरणाट्या बसत आमी मागुया. आमचे आतां PPC रिकॉन्स्टिट्यूशन आहा, तातूंत जायते तरणाटी फुडें सरूंक जाय. आय कॅन बी अ मेंबर ऑफ द PPC. आय कॅन वर्क इन द पॅरीश. तरेतरेचे एज अ यूथ मेंबर, एज अ कॅटेकिस्ट. कितले आमचे आज कॅटेकिस्ट जी भुरगेपणांतल्यान दोतोन शिकोवन आज कितले नामना मेळयल्यात. खूंय सुरू जाल्लें इगोर्जेन. कोण तरी पाद्रीन आपयलें ताका दोतोन शिकोवंक घे. दोतोन शिकोवंक येता आसतना ताका जायते गूण देवान दिले आनी जायते गुणांनी ते वाडले. खंय सुरू जालें? इगोर्जेन. खंय सुरू जालें? ह्या देव मंदिरांत पवित्र सभेचे वांगडी कशें. आयज आमी खुशाल जावया आमचे तरणाटे बसत. आनी आमच्या तरणाट्यांक आमचो काळजाबरी तुलो. Don't ask what the church can do for you. Don't ask what your parents can do for you. Won't ask what the society can do for you. Ask what I can do for my church, for my family, for my society at large. What I can do. How much can I contribute towards the well-being of my family, of my church and of the society at large. मोजान कितें करूं येता हें बाबा भयणीनो एकदम गरजेचो विचार आमच्या तरणाट्यांनी करूंक जाय. वॉट कॅन आय डू. आनी कितले गूण, कितली उर्बा, कितली उमेद आमच्या तरणाट्यांत आसा ती वापरून आमची ताळगांवची पवित्र सभा जिवाड उर्बेन रसरशीत ताजी फुलती करूंक आमच्या तरणाट्यांक जेजू उलो मागता. आमी तांचे बसत मागुया आनी आमच्या तरणाट्यांनी फुडें सरून हे पवित्र सभेचो वावर आपल्या हातांत घेवन ही पवित्र सभा म्हजी, आय एम द चर्च, वी आर द चर्च असलो स्वभाव घेवन फुडें वचुया. हीच कृपा हे मिसांत भोव करून आमच्या तरणाट्यांक मागून घेवया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सांगताक सोत मानता म्हणून
सोत म्हणता देवा तो पवित्र वरवीं गोरबी समलो अंको आवी विताम जल कॉस बरगा गाडी पोचस तका गुरसार सोडलो तोमेलो कामानिके दिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुरी करूंक येतलो सोतमंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एक साथ पातकांचे भक्षणे कुळीचें जिवन पोळ सासुचें जिवीत आमेन. भयणी भावांनो आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक उबारतना सगळे आमचे तरणाटे पासत आमी कोतकोत्यान मागुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आपलें जिवीत जेजूच्या आज्ञां प्रमाणे जिवंक आपल्या आताकाल आसलोले परजेक देख जावं तशेंच रोमा शारान चालू आसलोल्या बिस्माचे परिशदी खातीर आनी तातूंत भाग घेतल्या वांगड्यांक पवित्र आत्म्याचो बुजवाड देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवा करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेच्या कांदार कायद्याचो भार घालून चुपयना जावच्याक पूण आपलो फायदो पडनासतना बऱ्या मनान पोरजेची सेवा करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवा करता तुका. आमच्या मान धर्म प्रांतीक तरणाट्याच्या सेवा केंद्रांत वावुरतोल्यांनी हो वावर उर्बेन करूंक आनी वाटेर येतोल्या आल्कोलींक काळजीदारपणान फुडो करूंक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवा करता तुका. आमचे फेरगोजेचे तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो मास करून जिवितान येतोल्या ताळण्यांचेर जोयत व्हरून समाजान निती आनी शांतीचे गोवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवा करता तुका. बापा मोगळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यांत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या गांवांत आसलेले सगळे तरणाट्यांक आमी तुज्या आदीन घालता. तांकां सगळे वायटांतली राख बागेन मिंगेल आमच्या आस्काऱ्या आमच्या तरणाट्यांक सगळ्या देवचाराच्या चोपक्यांतली वाटाय आनी अदीक मोगान पवित्र सभेचो वावर करूंक तांकां तुज्या आशिर्वादान बोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसुया. आयचें कलेक्शन आमी यूथ अपोस्टलेट वावराक बिश्प साहेबाच्या घरा धाडून दितले. भेटोवन एक आमी गायन गावया. सी सोडा दुबाचो जसो पोरमोड पान 35 C16 पेज 35. Pormesvora Vordana Sovestani Ledoci Pormesvora Vordana Sovestani Ledoci Uvaco Soso Pormo
उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. आपल्या मनान घालून घे आमच्या आनी अख्खे भोगीत सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवया. मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्याचे तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा दिवंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी शास्त्रचे देवा, सर्वकाळीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म जिवीत नवे आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासण्याचे. आपले मोहिमेवन स्वर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा खरोच तूं पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी आमची पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. म्हज्या दुनिया आनी तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात म्हणजे रगताची कास, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातक्यांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन गेलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश्ट साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बावमणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर.
आम्हा समस्यांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटेन वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दोनमृत आमचो आस्कारी भाग्यवन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनान जेजून आमकां शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमची बाप्पा सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरो शानोत्र एकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वाखंडांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी आतां राजवट चलयता सासणेच्या ससनान जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. असतो जेजू आमच्या तरणाट्यांचो मोग करता. असतो जेजू आमच्या तरणाट्यां थंय आशिल्ले गूण आनी तांचे वेळ पवित्र सभे पासत दिवंक मागता. येताच्या जेवणांत आतां आमी सगळीं भक्तीपणी वांटो घेतली सुभागी. जुई प्रिती मोग वस्ता जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी गायन गावया. D40 पान 70 आणि 5 D47 पेज 75. Amka Jesu ciało
यादनिकी संस्कारणी घेवंक तयारी कोत्तेल्या दियाकन रेगन नापासत मागणें. देवा आमच्या बापा, तुवें जेजूक नव्या आनी साशणीक कोराराचो परम यादनीक कसो दाखयलोय आनी ताच्या मुणयारीपणीन तुज्या विचून काडलेल्या सेवकाक रेगनाक वांटो दिलोय. आमचो दियाकन रेगन मुणयारी यादनीकपण घेवंक तुवें विचून काडलाय म्हूण आमी तुका दिन वाचता आनी तूं तो ताचेर तुज्या पवित्र आत्म्यांक पाठय म्हूण मागता. पुर्तेपणी आनी सानवायेन शुभ वर्तमान परगटूं विस्वासीपणी आनी भक्तीपणीन संस्कार समोरूं आनी तांबो नासतना मागणें करून जेजूक तो अदीक चिटकून रावन बापा बरी खबर पोटगोडटलो आतयार ताका कर. तुज्या मोगाचो उजो ताच्या काळजान पेटय आनी काळजाचे भक्तीन यादनिकी संस्कारणीक तयारी करूंक ताका घोटायेचो आत्मो दी. हे मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान जो येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. प्रार्थुया. जेजूचे आनी आमचे मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या जेवणांत आज तुवें आमकां वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरण आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे कुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां त्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपुनायेन आमकां मेळोशें कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. बामडीनो आमी थोडेशे एनावन्समेंट आसात चीत दिवन आयकुचें म्हूण मागता. तुमकां सगल्यांक आमी पळोवन खुशाल वेळ काडून मिसा भेटीन वांटो घेवंक तुमी हाजीर जालीं देखून. तुमचें दान उदारपणान मिसावां खातीर दिल्लें फाटल्या आयताराक जेन्ना आमी मिसावांचो आयतार समरंभलो सद्याक आमच्या हातांत 2,70,05,000 पावल्यात. ह्या सगळ्याचे देण्या पासत तुमकां देव बरें करूं. येदुडू पाप साहेबाच्या वावराक आमी पाठोवन दितले. बुधवारा दिसाक नोवेनांत 11,140 11,140 तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. आज तरणाट्यांक भेटयलेलो आयतार आमच्या गांवच्या तरणाट्यां पासत मागुया. भोव करून आपले गूण आनी आपलो वेळ पवित्र सभे पासत मोगान ताणीं दिवंक आयचें कलेक्शन यूथ एपोस्टलेट वावरा खातीर आमी पाठोवन दितले. आज सांजे 3:30 वरांचेर आमी हांगाची भायर सोदतले. PPC वांगड्यांक आज ओल्ड गोवा स्पिरिच्युअलिटी सेंटर हांगा रिकलेक्शन आसा. सांजे 3:30 वरांचेर इगोजे लागीं धान भायर सोदतले. फादर्स हेनरी ओनाजीस आनी एरन आमकां नियाळ करूंक आदार दितले. PPC वांगड्या पासत आमी किरीत भाशेन मागुया. फाल्यां सोमार ऑक्टोबराची 30 4:30 वाजता 30 उपरांत प्रेज आनी वर्शीप देवाच्या उतराची परगोटणी परम संस्काराक मागणी वांटो घेवया. फाल्यां सांजे PPCची जोमात 6:30 वाजता. सगळ्या वांगड्या लागीं मागता वांटो घेवंक. हे जोमातीन तांच्यो मुखेल सुचना आमकां फायद्याच्यो जातल्यो. मंगळारा दीस 31 तारखेर तेर्साक भेटयलेलो म्हयनो सोंपता. तेर सोंपना. ह्या तेर्सांत वांटो घेवन सायबीणमांच्या मजतीन आमच्या वाड्यांतल्या आनी आमच्या गांवच्या लोकांचेर आशिर्वाद मागुया. सांजे 4:30 तावन आमी इगोर्जेची आनी सिमितेरीची सफाई करूंक भावतल्या. सगल्यांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. इगोर्जेची तशेंच भोंवतणची सफाई करूंक. नोव्हेंबराचे पयलेर बुधवार सगल्या सांतां भक्तांची दोबाजीक परब ऑल सेंट्स डे. मिसां 6:30 सकाळीं जोमो प्रेयर ग्रूप, 7:30 SSVP आनी 8:30 मीस इंग्लीश भाशेन. सांजे 5:30 तेर्स आनी उपरांत मीस. ह्या तेर्सांत आमी ह्या वर्साक म्हणजे नोव्हेंबर 22 ते ऑक्टोबर 23 मरून गेल्यान तांचो उगडास करून तांकां एक एकल्या पासत कोण भेटयतले तेर्साचो.
पास्कांचे वातींतल्यान ही वात पेटोवन आमी तांचो उगडास आमचे मुखार आजीर करतले. फामिलीच्या वांगडा लागीं मागता तांणी हे तेर्सांत आजीर जावंक आनी तांच्या मोगाच्याचे नांव काडलें म्हणटूच फुडें सरून ही वात पेटोवंक. नोव्हेंबराचे 2 सगळे मेलेल्यांचो उगडास मिसां. पयले मीस 6 वरांचेर एपोस्टोलिक ऑफ प्रेयर, 7 वरांचेर मीस सिमितेरींत, 8 वरांचेर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स मीस इगोर्जेन आनी 8:45 मास इन इंग्लीश. 8 वरां 40:05 पावणी 9 इंग्लीश भाशेन मीस. सांजे 5:30 तेर्स, उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद, उपरांत मीस. त्या दिसाक तावन आमी रुजाय साहेबांचे पोरबेक आत्मीक तयारी सुरू करता. उपकार करून सगल्यांनी वांटो घेवचो. कॉन्फ्राज आसात तांणी ओपमोस घेवन हाजीर जावचे. नोव्हेंबराचे 3 म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार, कुमसारां 4:30 ते 5:30, 5:30 तेर्स, नोव्हेनाचे मीस, सेरमांव आनी साल. दिसपट्टी मिसा उपरांत कार्यावळ आसतली, तरेची कार्यावळ आनी कॅन्टीन. आमी व्हडलो बोर्ड घातलेलो आसा आनीक पोरजोळाचेर सगळी कार्यावळ दिल्ली आसा, नोटीस बोर्डांतूय घातलेली आसा. उपकार करून आपआपल्या वाड्याच्या दिसांनी वांटो घेवचो म्हूण मागता. पयल्या दिसाक नोव्हेनाचे मांडावळ करपाक जिलालें, फ्रांजालें, मोरोड आनी पोसरेंबाट. कार्यावळ करूंक एपोस्टोलिक ऑफ प्रेयर, कॅन्टीन जबाबदारी सांतिस्म वयतालें आनी पाद्री बाट. वांटो घेवंक आमची तुमकां विनंती. सायबीणमांची भक्ती नोवेन बरे भाशेन करुया. फेस्ता दिसाक बिश्प आलेक्स डायस फेस्ताच्या मिसाक हाजीर आसतलो आनी सेरमांव करतलो. फेस्ताक जायतो खर्च जाता, देखून तुमच्या वाड्यांनी PPC वांगडी वॉलंटरी कंट्रिब्युशन घेवंक येतली. आदार दिवचो. उक्तेपणी उदारांनी जायतो खर्च आमी फेस्ताक जाता आनी ताका लागून तुमचो आदार हे फेस्ताक, फेस्त सगल्यांचे म्हणटूच तुमचो आदार दिवचो. नोव्हेनाचे मिसां सदां वाड्यांतल्या भाव भयणां पासून जातली. 4 शेनवारा दिसाक सांजे इंग्लीश भाशेन मीस आसचें ना. इंग्लीश भाशेन मीस आयतारा दीस जातलें, फुडल्या आयताराक सकाळीं 9:15. भुरग्यांक दोतोन फुडल्या आयताराक 4:30 ते 5:30. उपरांत भुरग्यांनी नोव्हेनांत वांटो घेवचो. भाव भयणीनो, पयले ते 8वेर पर्यंत आमी सिमितेरीक बॅट करूंक आनी पुर्गतोरींत आसलेल्या ओतम्या बसत मागूंक पापसाहेब उलो मारता आनी मागणें करतल्यांक पुर्गतोरींतल्या ओतम्या खातीर प्लॅनरी इंडल्जन्स फावो करता. पुर्गतोरींत आसलेल्यांची ल्हान पातकां भोगसून तांकां सुर्गीचें राज आमच्या मागण्या उद्देशी फावो जावंक आमी 8 दीस सिमितेरींत बॅट करूंक प्रयत्न करुया. आमची सिमितेर जायते जाण वावर करून बरी नितोड जाल्या. विलेज पंचायत ऑफ तालिगांव आनी भोव करून आमची भयण मारिया फेर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास. नवो आकार दिवंक एक सुपुल्लें गार्डन थंय करूंक आमी ऑक्झिलियम सिस्टर्स आनीक भुरग्यां लागीं मागलां. पोरणे सिमितेर आसा तोय जागो आमी नितोड करतले आनीक बरे दोशेर ही सिमितेर दवरूंक आमचो आवडो. आमची सिमितेर आमची म्हूण ती नितोड दवरूंक मागता. कचरो हांगा थंय उडोवचो न्हय, जागो आसा कचरो दवरूंक थंय तो दवरचो म्हूण मागता. सांगलां ते भाशेन गोंयलीक फिरगोस सभा हाच्या रिकन्स्टिट्युशनाचो वावर हातांत घेतला. सगळे गोंयांत PPCची रिकन्स्टिट्युशन चालू आसा. आमी सगळ्यांक उलो मारता, आमी कॉन्शंटायज करूंक वाड्यांनी जमात करता तेन्ना तुमी वेळ काडून येवचें. हे वावराक तुमी तेंको देंवचो. PPC म्हळ्यार पादविकाराचे लांब हात हो एक मुखेल जोमो इगोजेचो आनी बूद दिवपी जोमो. तुमी इगोजेचे सहकारी, देखून तुमी तशेंच तरणाट्यांनी फुडें सरचें आनीक ह्या PPCंत वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. फुडल्या आयताराक मिसाचें कलेक्शन, सेकंड कलेक्शन कम्युनिटी सेंटरा खातीर जातलें. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयलें मीस 6:30 सांतिस्म वाडो, दुसरें मीस 8 दुर्गावाडी आनी सांजे आमचें नोवेनाचें मीस आसतलें.
9:15 इंग्लीश भाशेन मीस. दर आयताराक अल्कोहॉलीक एनॉनिमस हांची जमात जाता. अल्कोहॉलीक एनॉनिमस सकाळीं 10:30 ती 12 पर्यंत जाता तांणी वांटो घेवचो. आमी देव बरें करूं म्हणटा हांव आमच्या ऑल्टर सर्वस आनी ऑल्टर सर्वस आमच्या आवय बापायक. आमच्या ऑल्टर सर्वस 26 तारखेर पिकनिकेक गेले, रायतूचे सेमिनारीन तशेंच बाणावले. पातकूर आनी सिस्टर हांकां वांटो घेवंक आदार दिलो. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी भोव करून आवय बापायक जाणीं आपल्या भुरग्यांक ह्या पिकनिकेक धाडली. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार. शेवटाक आमी गायन गावया. पवित्र बॅट मिसाची F17 पान 9 आणि 3, F17 पेज 93.